नमस्कार. आम्ही आसात केरी पेडणे हांगा आसात आनी आयज आजोबा देवाची जत्रा आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात जे भाविक आसात कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा त्याचबरोबर हेर जाग्यावयले जे ट्युरिस्ट आसात हांगा जे रावतात सगळे हांगा देव दर्शना खातीर येतात आनी हांगाच आतांच जे हांगा देवस्थानाचे जे कमिटी मेंबर आसात बाकी लोकल आसात ते सगळ्यांनी तेंच्यांनी उलोवप केल्लेले आसात. पण खंय तरी आजोबा जत्रा ही जी आसा फामाद जत्रा आयज जाता हांगा आनी हांगा गोय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हेर राज्यातले सुद्धा हांगा लोक येतात आणि मोठ्या उत्साहान जे मागणी करतात ते त्यांचे मनोकामना पुराय जाता आणि त्याच्या उपरांत हांगा येऊन भेट दितात आणि देवाचे दर्शन घेतात. आयज आमकां जत्रेचे दिसा आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज आजोबा नवा नवसाक पावणारो दीस. आयज त्याच्या हिशोबानूच आयज जे कोण नवा नवसान जी आंगवण मिसा कोणाक मुलां जायना, कोणाची कामां अपूर्ण आसा ती पूर्ण करच्यासाठी, कोणाचे प्रॉपर्टीचे विशय असे जे आयज सांगणे करून जी त्यांची मनोकामना पूर्ण जावन आयज ते वर्साच्या वर्सा जशी तशी त्यांची कामां जातात तशी तशी ते प्रत्येक मनशाक सांगून जशी जशी लोकां पर्यंत पावतात ते तरेन आयज देवाचो वर्साच्या वर्सा कार्यक्रम वाडत वयता. की नवा नवसाक पावणारो ह्यो आजोबा आमचो आसा. जो नांव शकता की जी आयज आमची सकाळपासून 6:30 वाजता आमचो अभिषेक झाला त्यापासून दुसरे दीस सकाळपर्यंत जी लायन आसता ती म्हाका 10 ते 15 हजाराच्या भायरच जावंक शकता अशें दिसता. या जत्रेक खंयसून लोक येतात. लोक गोंयांतले म्हणटा अख्ख्या गोंयांतले कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबय अशी जे आसात तशेंच आनी एक सांगपाचें दिसता की हांगा जो ट्युरिस्ट लोक येता गोंया म्हणजे इंडियेचो जो जो हांगा येवन आयज कसल्या तरी एका शिवाय प्रसंगाक खंयसले ते जाल्ल्या उपरांत ते कोणाच्या तोंडांसून आयकोन भाविकांच्या तोंडांसून आयकोन ते आपले नवस करतात आनी तेंचे पूर्ण जावन ते अख्ख्या भारतांतले लोक म्हणटात तशे हांगा नेपाळ हे सगळे येवन हांगासर जशी देवाची आयज देवान जशी लोकांची कामां मनोकामना पूर्ण केल्ली आहा तशी तेंच्या हिशोबान आयज देवाचो वर्साच्या वराक उत्सव ते तुमी म्हटल्यार तशे घट हे आंगवण वाडयत आहा. जे भाविक हा गोंयान आसूं नाल्यार गोंया भावीक आसूं ताका सगळ्यांक म्हणून एक परबी दिता. त्याच बरोबर आमची जी आयज जात्रा आहा ती नवसाची जात्रा म्हणून अशी फामाद आहा. जो कोण आजोबाचो जो भक्त आहा तो गोंयाच्या ना देशाच्या खंयच्या कोण्यान नाल्यार दुनियाच्या खंयच्या कोण्यान आसूं आजोबा तूं पाव म्हणटकूच आजोबा ताका तो पावता. आजोबा पावल्या नंतर भावीक जे आहा ते हे जात्रेक येवन आपलो कितें नवस आसता तो फेडटा. त्या खातीर ह्या जात्रेक जे आहा लोक गोंयांसूच न्हू सबंद देशभरासून लोक येतात. सो ह्या जात्रेच्या निमतान हांव सगळ्या आजोबाच्या भक्तांनी चडांत चड उन्मीत परबीचान हे म्हणटा. आमची आहा ही 5 दिसाचो फेस्टिवल आमचो. फर्स्ट डे जो आसता आमचो तो पारंपारीक आमचे अभिषेक आसता सुरवातीक. त्याच नंतर मागीर आमचो एक प्रोग्राम आसता सांजचो गायनाचा स्वरा ह्या फावटी आमचो स्वरा आजोबा म्हणून प्रोग्राम आमचो. त्यानंतर आमचे पारंपारीक जे आमचे दशावतारी नाटक आहा ते नाटक आसतलें आमचें. तशेंच आमचे फाल्यां आमचो परत सत्यनारायणाची पुजा आसतली सकाळ सांजची 4 त्याच्या नंतर आमची ऑर्केस्ट्रा आसतली गोवन पॅरेडायज. त्याच बरोबर मागीर नेक्स्ट डे म्हणजे 3rd डे आमची परत सत्यनारायणाची पुजा 4थ्या दिसा. त्याच्या उपरांत मागीर आमचे गायन आहा. गायन जाल्या नंतर मागीर परत 4th डे आमची थंय 4 आमची पुजा आहा सत्यनारायणची. त्याच्या नंतर आमचे नाटक आहा गांव जालो जाणटो राजीव सरदेसाय. थंयच मागीर लास्ट डे आमचे परत सत्यनारायणची पुजा आणि लास्ट आमचे नाटक आहा कितें नांव चित्र विचित्र म्हणून नाटक आमचें.